D'Souza, all the way from London. Well done, Pinoy. I really enjoy your performance a lot. Thank you, Natasha. आता तुमच्या मुखार दुसरा अवॉर्ड मिळवणारे by Greta Mascarenhas. Well done, Greta. That was a terrific performance. Thank you, Natasha. Thank you. And now, Goa's Got Talent'चा पहिला अवॉर्ड मिळवलेला Rohit Acharya. Please welcome Rohit Acharya. Congratulations, Rohit. You are a real star. Thank you, madam. Thank you. रोहित प्लीज आता तुझी दोन उतरं तू या आमच्या ऑडियन्सला सांगशील Yes, madam. ही शांती. पहिल्या स्वातर मी Goa's Got Talent या ऑर्गनायझिंग कमिटी काय जातात देव बरे करून. रोहित प्लीज 1 मिनिट तुम्ही आताच तुझे परफॉर्मन्स करून दाखवलेले त्यांना तू प्युअर कॉपी उरलेलो तुझे ऍक्टिंग तुझी सिंगिंग तुझी मेलोडी इट वॉज परफेक्ट तुझी कोंकणी आयकुपाक एकदम बरी दिसताली आणि आता कितें काय म्हटल्यार तू सांगती उलयती म्हणटी ही ती करून तू कितें उलयता कित्याक आम्ही ओरिजिनल गोंयकार न्हय आम्ही महाराष्ट्राची मरे पुरुषाली आम्ही गोंयात येऊन सेटल झाली. Oh, I see. रोहित तुका हें सांग जे तुवें आतांच हातान म्हटलेलें न्हय तें तुका कोणे आनी कशें शिकयलें हे सगळे करून म्हज्या पप्पान म्हाका सपोर्ट केली. देखून नताशा मॅडम म्हजो पप्पा हांगा प्रोग्रामाक आयला ताका मातसो हांगा स्टेजीचेर हाडला एक व्हडली उपकार दाखयली. देखून प्लीज मातसो म्हजो पप्पा हांगा हाड न्हय. Oh, sure. Hey, Goa! तुमच्या मदतात रोहिताचो बापूय आसा तुमी ताणें मातसो हांगासर स्टेजीचेर येवचो कम ऑन फास्ट Thank you. जिंदरे हो बेटे जिंदरे Wow! कितें दिसतात पाय आनी पूत सूट बूट घालून सारको गोंयकार जाला आनी पाय हांगा येवपाक बरी दिशा नासली मॅडम पूण बुद्धाची कशी करून हांगा आयली. कांयच नेजो पूण म्हाका आतां एक गमोवंक जाय तुवें तुज्या पुताक इतलें बरें परफॉर्मन्स करून कसो शिकयलो सो मुखार मॅडम हांव ताका ते कथा शिकोवंक न्हय वास्को ट्रेनिंगाक धाडटाली. वास्को कोंकणी काताराची ट्रेनिंग कोण दिता तर ती बगोसून आतां म्हाका एक सांग तुका ते कातार कशी मेवली तुमचे
आदले तियात्रिस्ट मरून गेले न्हय तांची बोरी बोरी खतर हांव आनी म्हजो पूत सदांच आयकताली. तेन्ना आमकां जे हातांत हांवें कातर उरलेले न्हय ते चोड लायक जाली आनी आयज पळय त्या कातारा म्हाका पळय नांव मेळ्ळी. अरे वाह, क्या बात है. बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ की सुभान अल्लाह. नाताशा मॅडम, हांव म्हज्या मनान सदांच चिंततालें की केन्ना आमकां गोंयांत आजचे दीन आयले काय म्हणून. पप्पा हाच तुम्हाला अच्छा दिन आ गया ना. होय होय होय, आज तुम्हाला अच्छा दिन आया. आता म्हाका एक सांगा, तुम्ही फुडाराक गोंयांत कितें करपाचें आसा? कसा एक विकास. आता हांव सगळ्या गोंयकारांक म्हज्या सांगात घेवन गोंयांत एक विकास करतली. एक विकास अच्छे दिन आ गए. अरे गोंयांत अच्छे दिन येवंक ना पूण वायटूच दीस आयल्या. वायटूच दीस आयल्या. अरे अरे बाबा आयो कोणा लागीं जमता आनी प्रोग्राम कवर जालो ना अंकल, काबार जावंक ना. पूण काबार जावचेच आदी हांव तुजो भायर सरून आयलो. भायर सरून आयला होय. आनी कित्याक रे बाबा आनी एक पिको पासून खूय ना कोणाक नवल बाबा पयलोय ना महाराष्ट्राच्या खांद्या रोहित आचार्य मेळ्ळो. होय. आनी दुसरो आनी तिसरो दुसरो ग्रेगर आणि तिसरो बाबडो बिनोय करो. अंकल जजमेंट सारखो जावंक ना. पयलो मेळपाचो आसलो ताका तिसरो दिला आनी तिसरो मेळपाचो आसलो ताका पयलो दिला. पूण बाबा अशें ताणें कित्याक केलें कित्याक हॉलांत जज आसलेले ते चीफ गेस्टाचे जज आसलेले ताणें आनी त्या शांतारामान ते एवॉर्डाचो सगळो घुसपागोंद करून उडयला. सारकें तुजें देखून शांताराम म्हणटालो दिसता की ते दोनी करचें पडटलें म्हणून. तूं जाणा एकदम ज्या भुरग्याक तो पयलो एवॉर्ड घेतला न्हू होय ताणें कोणाचे कातर म्हणला ते जाणा तूं? कोणाचें आयला आमच्या सर्गेस एम मोयालाचे. होय अंकल, अंकल चोरीचो ते कातर न्हय आमच्या गोंयच्या खंयच्याय भुरग्याक मुखार जाल्यार हांव ताका वकिलाचो आसलो. पूण अंकल अंकल याद कोण हांचेच गोंयचे मनीस एका तेंपार आमच्या भांगारच्या गोवा महाराष्ट्रात घालून सोदताले पळय ते हांचेच गोंयचे मनीस एका तेंपार आमची गोंयची राजभास मराठी करून सोदताले पळय ते. आनी कांयच आमची शांताराम म्हणपाले बाबा ताणें हें गोंयराचें खंयचें कातार मुखेल बाबा खंयचें. अंकल त्या काताराचें नांव जावन आसा गोल्डन गोवा. गोल्डन गोवा. तूं पळयतो आयकून आनी ते कातार चलता आसतना ताणें सगळे गोंयचे क्लिपींग दाखयला. तुका तें पळोवंक जाय? होय रे बाबा हांवें तें म्हज्या मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग केलां. दाखय बाबा पळया बाबा एक कातार त्या भुरग्याक म्हटलं होय अंकल. ताणो सारको ताचीच भाशेन. इतल्यान जावंक ना अंकल. आतां ताचो बापूय जे आमचे आदले तियात्रीस मरून गेलेले आसात पळय तांची बोरी बोरी कातारां आनी त्या काताराचे रायट्स खंय तो विकते घेवंक सोदता. नाका बाबा नाका तशें करूं नाका तशें करून दिवं नाका तांकां. तूं वच आनी सांग ताच्या कडच्यान आमचे गोंयचे भांगारा सारकें जाय विकी नाका म्हणून. आनी जरी तर गरजेक पडोन विकूंक सोदता जाल्यार हजार आनी लाखांनी न्हय पूण करोडांनी विकत पडटा. करोडांनी आदली परलेली कातरां आनी करोडांनी तूं उलयते भाशेन त्या तुमगे सुपरस्टार दिसताय मरे. आदले आमचे मरून गेलेले तियात्रीस भाव हे कोंकणी पार्लाचे सुपरस्टार जावन आसले. देखूनच ताणी म्हणलेली कातरां ताणी काडलेली फिल्मां आयज ह्या संवसारांत
बाबड्याच्या तेंपार आपल्या माथ्याचेर सुटकेशी मारून गांवांनी ती हत्याचो भोवले पेट्रोल मास आनी दिव्या पेट्रोल ताणी लोकांक तियात्र दाखयले तियात्र सोदून थोड्या घरा वचूंक वटना नासली तेन्ना बाबडे ते शियांत आनी खोडखोड्याक गार्डनांनी न्हिदले हे तांच्या वावराक करोडे नंतर कितें येतात आयज ताणी फार्म का पालक सांबाळून दवरलो म्हणून आयज आमी ह्या पालकाचेर भुके आसात देखून हांव तांचो सगळ्यांचो उगडास करून तांच्या नांवान ह्या पालकाचो हांव उबाव घेता मागता देवा लागीं तांच्या सगळ्याक सर्गीतले सुख करतो बाबा तुवें म्हज्या सांगाचो उगडास करून म्हज्या दोळ्यांनी पासून तुका हाडली रे बाबा आय बाबा आयज जाता न्यूजाची टीव्ही आनी फाल्यां सकाळीं पेपराचेर त्या ऑन गोंयकाराचो फुडली पेजीर फोटो येतो की गोवाज गॉट टॅलंट ह्या प्रोग्रामान गोंयकार न्हय पूण गाडी जिखलो गाडी तो एवॉर्ड ताचो न्हय तो टॅलंटूय ताचो न्हय पूण तो टॅलंट जावन आसलो आमच्या नीज गोंयकाराचो जाल्यार कोण रे तो गोंयकारू कोंकणी पालकाचो जादूगार म्हणून वाचलो सर्गेस्त हे गोंयकाराचो तो ताच्या बऱ्या टॅलंटाक लागून इंडियेच्या सरकारान ताका पद्मश्री एवॉर्ड दिलो तसलो एवॉर्ड आयज पासून गोंयच्या खंयच्याय कलाकाराक मेळोवंक ना आयज पळय ताणें घडलेलें कातर म्हणून हो तोच नांव सुरू केलो अरे शब्दाराव हे आतांच पळय हे आतां अशें जायत गेलें फेस्त कोत्ता गांव आनी भिरजेतीचें नांव आमच्या गोंयकार मुजगांनी बरें बरें संगीत घालून आज मी हिंदी फिल्मां हिट केली फामाद कोण जालें नांव कोणी जोडलें गोंयकारांनी न्हय पूण गोंयकारांनी पळय हे आदी तशेंच आयज जाता पूण फुडाराक तशें जावंक दिवं नाकात गोंयकाराची हाट गोंयकाराची कला दुसऱ्याक विकी नाका तशेंच तुमच्या टॅलंटाचेर दुसऱ्या गांवच्या लोकांक फामादूय जावंक दिवंक नाका पूण स्वता तुमी तुमची कला घेवन सदांच उचल्या पावड्यार रावात आनी त्या